मिटींग कितें आशिल्लें? ना आयज कन्वर्जन्स ऑफ आमचे इन्शुरन्स स्कीमचे डिस्कशन आनी आमचे आनी कशें आमी कांय गोश्टी फुडें व्हरूंक शकता. आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आमची स्कीम हेजे बद्दल चर्चा आशिल्ली आनी काय प्रायवेट हॉस्पिटलांनी ते चर्चा आमची चालू आहा. ते सगळे घालचे पडटा न्ही. हे सगळे नवे आहा ते कशें आसा ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन ऑलरेडी घेतलेलें आसा काही चेंजीस करपाक. ऑर्डर आतां येतली भायर जे रिवायज केल्या रेट्स आनी तुमी पळयल्लें आसतलें की मुख्यमंत्रीन जेन्ना मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी डिसिजन घेतलेलें आसा की ते रिवायज करपाची गरज आहा आनी त्याच जे पॅकेज पयलीं जे आमी पास केल्ले तेज्यान बाकीचे गोश्टी बी आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. प्रायवेट हॉस्पिटल त्यांनी इंटरव्हेन्शनिस्ट आनी बाकी सगळे मेडिसीन बी भायर दवरलेले. आता नवे ऑर्डर प्रमाणे ते सगळे त्याचे भितर ऑलरेडी जाले. सीएमान फायल क्लियर केली जाले ऑलरेडी. प्रोसिजर फॉलो करून आता प्रोसिजर फॉलो करून म्हाका दिसता फुडले वीक पर्यंत आमी चालू करू. दे विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम फॉर बेड्स. कितले अवेलेबल आहात आमच्याकडे आयजच्या दिसा सध्या आमच्याकडे 227 पेशंट्स एडमीट आहा फॉर कोविड आणि आमच्याकडे ते आणि आम्ही वाढवू शकना. आमचो प्रयत्न हा कारण आम्ही ऑलरेडी वॉर्ड 115 वी आर वेटिंग टू टेक अ हँडओव्हर. दॅट विल बी अंडर डॉक्टर दुर्गा लवंदे. दॅट विल बी हँडल्ड बाय पल्मनरी मेडिसिन पीपल. 113 हा ते आम्ही फॉर आयसोलेशन करपाक म्हणजे ताबडतोब टेस्ट आनी आमी ते लिंक करूंक शकता. ताबडतोब त्या माध्यमांतल्यान आमी रिपोर्ट्स ताबडतोब थंय आयले की वी कॅन स्टार्ट ट्रिटमेंट इन्स्टंटली ऑन द पेशंट. जे सगळे गोष्टी करता त्याच बरोबर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ग्रॅज्युअली ते आमी स्टेप अप करपाचें आमचं काम चालूच आहा. कित्याक नवी हॉस्पिटल असल्या कारणान आमकां सगळे तरेन आमकां विचार करचो पडटा कशें कितें फुडें व्हरूंक जाय आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आयज कोवीड बरोबर आमकां लोकांचे जिवनाचे सुरक्षीत कशें दवरपाचें तेजेर बी आमचें काम चालूच आहा. पण वॉट यू मस्ट अंडरस्टँड इज दॅट दीस इज अ व्हेरी चॅलेंजींग टास्क. And wherever there has been a sentiment of the people, the Chief Minister and the government has responded positively in trying to do things and trying to see that we have provide the maximum benefits to the people. आमचे काम चालूच आसा. आमी आतां होम आयसोलेशना खातीर आमी नवे प्रोटोकॉल आमी केल्ले आसा. ते एकदां आयले की ताका मागीर आमी सीएमाचे हस्ते आमी ते रिलीज करून नवे मेडिसिन घातले आनी तुका दिले न्ही म्हाजे फेसबूक. रिसंटली दोज हू एंटर इन गोवा डू युअर पीपल फॉलो देअर प्रोटोकॉल तांकां सारकें चॅकिंग बिकॉज फाटल्या दिसांनी फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री 10-14 जाणांनी कोविड सांपडले. आय डोंट नो वेदर दे वर चेक प्रॉपर्ली एट द बॉर्डर. प्रत्येकाने आपापल्या जीवनाचे लक्ष दवरलें. हॉटेलांत हॉटेल आपले ओन एसओपीज करूं शकता न्ही. आमकां करूंक जाय म्हणून आमकां हे चॅकिंग करूंक जाय ते प्रत्येकाक कोणी बंधन घालूंक ना. आतां एमएचचे गायडलायन प्रमाणे जे कितें गायडलायन्स केले ते राज्य फॉलो करता. पण त्याच बरोबर आमकां खबर आहा न्ही कितें करूंक जाय ते. आतां म्हाजे कडेन जर कोण आतां मनशांनी परत वचून टेस्ट करपाक गेले ताका कोण बंधन घालिना ते वचून करूं शकता. आमच्या हेल्थ सेंटरान आमी सगळे फ्री दिता. सगळे व्हेंटिलेटर कितले आसा आतां? व्हेंटिलेटर आमचे कडेन 270 आनीक मागला यूज जायना. तर HFN हाडला तुम्ही? HFN ऑलरेडी ऑर्डर दिली. ऑलरेडी आमच्याकडे ऑलरेडी मडगाव आमी ऑलरेडी 10-15 आमी पावयले आहा. टोटली आमी 101 HFN ऑर्डर केल्या. हेपा फिल्टर्स ऑर्डर केल्या. बेड्स ऑर्डर केल्या. मोबाईल एक्सरे युनिट्स ऑर्डर केल्या. अल्ट्रासाउंड ऑर्डर केल्या. मोबाईल डायलिसीस मशीन्स ऑर्डर केल्या. म्हणजे जीएमसीचे रिक्वायरमेंट एक 30-40 HFN आहा ते आमी सांगले. मागीर हांगा बी 30-40 आहा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ESIC हॉस्पिटलान 20 आहा. पोंडा त्यांनी 20 मागल्या. सांगल्या ट्रेंड पळयलो जितले सॅम्पल टेस्ट जाता 30% पॉझिटिव्ह सापडटा आनी फाटले 15 दीस सेम ट्रेंड आहा 30%. सो आतां लास्ट पीक म्हणपा येता काय आनी पीक कोणूच तूं काय हांव काय खंयचोच एक्सपोर्ट ह्या देशांत काय जगान कोण सांगू शकना कितें जातलें. लंडन आतां लॉकडावनाक वयता म्हणून आयकूंक येता. आय फील सेफ्टी अँड प्रिकॉशन्स एज एवरी इंडिव्युजल.